विसोपरांत तुमकां येवकार। कळंगूट वाठारांतली गार्बेज पयस करची म्हूण पंचायत तशेंच आमदाराचो नेटाचो यत्न चल्ला। वाठार नितळ दवरचो म्हूण कचरो प्रकल्पय आसा आनी तातूंत भर म्हूण मिस्टर मिनिनो आनी मिस्टर टिटोन कळंगूट पंचायतीक गार्बेज ट्रक दिला। कळंगूटच्या नाडियक्स गोवा खातीर गौतम शिरोडकार। Guys, we're inaugurating this garbage truck. As you know, garbage is a big issue ha, and there are a lot of things that need to be involved with regards to garbage. One is your vehicle, one is your staff, and the operation. So I would like to thank Mr. Minino and Mr. Tito for donating this truck to us. Kalangut Panchayat is committed towards solving this issue of garbage. We had promised in our manifesto, and we've already started the work. जुलायच्यान आमी एक ऑलरेडी सर्वे काढलेले आहा ऑफ ईच एंड एवरी हाउस, ईच एंड एवरी एस्टॅब्लिशमेंट and each and every dwelling. Even the एक बाश्टी hope or heart is there, we have gone there and taken and registered that person for garbage collection. आता starting from early October, we will start door-to-door collection of zone 1. आमी 4 zone गेल्ले आहा. Zone 1 will go for door-to-door garbage collection. So like this we plan to cover all zones, and then there will be no black spots. आता मी स्पॉटा जे दिसता where there are dustbin, garbage is overflowing, cattle, dogs make a mess. Yeah, black spots जे will not be there in the next 3 months. This is an assurance the village panchayat is giving its people. Garbage major issue जाल्लो हा कळंगूट आनी पंचायत खूब शेकोता म्हणून म्हाका बी खबर आहा। त्रास दिल्लो आहा खरो नितळकार जावपाक लागून खूब एफर्ट कोत्तेले आनी जाणा की जातलें म्हणून बरे भशेन। पूण एक म्हणप हा की आमी लोकांनी पयले सुवातेर सिटिजन्स ऑफ कळंगूट आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हा की आमी एक एकल्यान सारकें बरें करून सांबाळून गार्बेज सारकें बरे भशेन सेग्रिगेट करून सारकें सिस्टम आमी जर करना जाल्यार खूब आगोड जातलें। सो गार्बेज वी आर टॉकिंग फ्रॉम 2010 आणि गार्बेजा खातीर 2012 आमी गव्हर्मेंटाकूय लेटर दिल्ले, प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सांगलेले की हो सॉल्व जावपाक जाय गोंयचो इशू, आनी त्या खातीर वी हॅड गॉन टू इटाली, ऑस्ट्रिया आनी जर्मनी आनी बरो गार्बेज प्लांट आमी आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन हाडलो। एक प्लांट रेडी जालो, आनीक प्लांट असले रेडी जावपाक जाय। तेजे खातीर सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आमी काकोरा वी हॅव टेकन पॉझेशन ऑफ द लँड आनी कामूय स्टार्ट जावपाचें। तसोच बांयगिणी प्लांट येवपाक जाय म्हणून खूब वर्सां जालीं उलयता, 15 वर्सां जालीं तिसवाडीची गार्बेज थिंगा वचपाक जाय आनी बरो प्लांट येवपाक जाय म्हणून म्हाका दिसता खंय तरी पॉलिटिकल वील ना थिंगा।